एक ओंपार आसा, दिव्या पोंदा काळोख, कोलव्या तशेंच जाला. वीज विभाग लोकांक काळखांतल्यान भायर काडटा, पूण सध्या तोच उजवाडाचो स्विच सांसपिता. जाल्यार तकलेवयले पत्रे फुटलेलो ट्रॅफिक सेल उदरगतीची दिका सोदता. गोंयांत पावसाळो येता हें सरकार विसरलां आसतलें. नाजाल्यार आत्मनिर्भरतेचो गजर करपी सरकार पावसा आदली कामां जाग्यार घालून निदान आपली खातीं तरी स्वयंपूर्ण करपाची. कोलवेचे वीज आणि येरादारी विभागाची कार्यालयातल्यो वस्तू उलयतात. भायले वाटेन आशिल्ली ही स्टेअरकेस पळयात. इमारत चडटल्या देंवतल्यांची पावसात गरमी काडटा आसतली नक्कीच. आनी हो शुअर भियोनाकात, हे मंत्रालयाले उदक न्हय, हे पावसाचे सैमीक उदक. कर्मचाऱ्यांक गरमी जाता म्हण वयले पत्रे फोडून वा मेकळे करून दवरले आसूं येतात. आनी हे सरकारी कपाट गोंयचो अख्खो इतिहास हातूंत सहज सापडटलो. आज आम्ही तुमकां दाखयतात की कोलवाचे ट्रॅफिक सेल आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जे ऑफिस आसा, ह्या ऑफिसाची पावसाक किती परिस्थिती जाता ती तुमकां आज आमी दाखयतात. आता आमी जे आसात हेच ते जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आणि पुलीस स्टेशन, ट्रॅफिक पुलीस स्टेशन, ह्या पुलीस स्टेशनाचे आणि लायटी डिपार्टमेंटाचे पत्रे जे आसात हे सगळे फुटले कडेन आसात. ते आज पर्यंत सारखे केले ना. हांगा जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे मनीस हांगा रावतात ते जर पळयले जायत ते कशे रावतात तेच बाबतींत जाणात. कित्याक सगळे वयर पत्र फुटले कडेन आसा, वाऱ्यान पत्र पडले कडेन आसा, पूण हांगा सरकार खंयच कांयच पळयना. एक्चुअली पावस पयलीं हें करपाक जाय आसलें, पूण पावस कोमेस जावन अर्द जायत आयलो तरी पूण हांगा त्यांचे लक्ष म्हण ते वचना. ते फक्त नवी नवी स्किमी ज्यो आसात ह्यो लॉन्च करपाक उरल्यो आनी ज्यो आपल्याली पयलींची जे ऑफिसां आसा तेंची डिपार्टमेंटाची ही खंय तरी विसरले ते करपाक, तांकां याद ना. आमचेच दात आमचेच वट म्हणत सरकारी कर्मचारी वग्गी रावन काम करता आसतले, पूण ही अवतिकाय पळयतल्यांक काकूट दिसता. आयकात कोलवेची आदली पंचवांगडी कितें म्हणटा ती. दोन्ही जे डिपार्टमेंट आसा जबाबदारीचे डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आहे व्हेरी डीप जबाबदारीचे, त्याचमुळे ट्रॅफिकूय आसा तेय बी जबाबदारीचे. त्या पावसान वाऱ्यान वादळान भायर काम करून येता, तांकां जर सुसेगाद जर भितर बसूंक गावना जाल्यार कितें फायदो. ते आमच्यासाठीच झुट्टा न्हू. इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आसा ते वारे पळयना, पावस पळयना, सुसेगाद तांकां येवन भितर बसपाक मेळना जाल्यार कितें फायदो. ते आमकां लायट दिता आमच्यासाठी, ट्रॅफिकूय. हांव म्हणटा सर्टन एथॉरिटी आसा तेणी तेंचेर मातशें ते पळोवचें आनी तांकां मातशें शेल्टर करून दिवचें. ते इतले आतां पयशे जमा जाता गव्हर्मेंट ट्रेजरीन, ते मातशें यूज करचे तांकां. मातशें तांकां पळयात, तांकां मातशें सुसेगाद बसपाक दियात तांकां. मातशें वयले पत्र सगळे उडून गेले. ते आतां इतले वारे वादळ लागता आनी हाय आसा न्ही, ताका लागून चड वारे लागता, ते उडून वतात वारे. ते कशे बसतले मातशें पळयात तांकां. पूण ही खंय तरी सरकाराली चूक आसा. सरकारान पळोवपाक जाय, कित्याक येदी व्हडली डिपार्टमेंट ही. इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट म्हणल्यार काय सादे सुदे न्हू. ते सगळ्यांक उजवाड दिवपाक भोंवतात. कितें जाल्यार आमी ताका उलो करतात, पूण तांकां जर सारखे सुशेगाद भितर बसूंक मेळना जाल्यार तेंच्यांनी कितें करपाचें. सगळे पावसा उदक भितर येता, ते बी मनीसच न्ही. तांकां म्हणून तरी कितें तरी पूण जाय. हे मनसुना पयलीं सरकारान करून जावपाक जाय आशिल्लें. सगळीच कडेन मनसुना पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें. कित्याक प्रत्येकाक खबर आसा अमक्या म्हयन्यात पावस स्टार्ट जाता. हे जर आमी जर विसरून वता तो म्हयनो किंवा तो सीझन किंवा आनी कितें जाल्यार कितें फायदो आसा. प्रत्येकान आपापली जबाबदारी जर बऱ्या तरेन पाळयत ह्यो असे प्रसंग येवचे ना आनी घडचेय ना. समजा आनी कितें जावंक शकता हाचेर. ते मनशान मातशें त्या ऑथॉरिटीन, डिपार्टमेंटान किंवा सरकारान हाचेर लक्ष दिवन तांकां मातशें सुसेग दिवचो, जे आमच्यासाठी झडटात तांकां. आनी हें धापून घेवचें. धापून घेवचे. आतां सुशेग दिवचो म्हणजे म्हाजो मिनींग सांगपाचो की धापून घेवचे. तांकां सावळी दिवची, तांकां पाऱ्या पावसा पासून तांकां वाचोवचे. इतलेच आमची मागणी आसा. गोवा 360 खातीर कोलवा साकून रमेश नायक रावत.